बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोमया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाड भावा भयणांनो, आमी प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयताराक आसा. प्राचीत काळ तरेतरेच्या भारान तोकलेल्या बापाचें समाधान आनी नव्या जिविताचो बरवासो दिता. आयचो शव धर्मांचो विशय चलून चलून तोकलेलो देखून बांयच्या कांटार बसलो. हो विशय प्रसतीक वाट आटापता. जेजू चलून चलून तोकल्या उपरांत बांयच्या कांटार बसता. जेजू बांयच्या कांटार न्हयच फकत आपले तोकलेले कुडीक विसो घेवंक बसता, पूण पातकाच्या भारा खाल तोकलोले सामारितान अस्तोरेक नव्या जिविताचें उदक दिवंक थंय तो तिका रावता. सामारितान अस्तोरी आमचो जण एकल्याचो तरेतरेचो भार आनी थोकलेलें जिवीत खुणायता. जेजू आमकां सगल्यांक रावता. हे मिसाचे भेटेन तो आमकां मेळटा. तर ताका मेळून आमच्या तोकलेल्या पातकी आनी सात्मीक जिविताक समाधान मेळोवन हे मिसाचे भेटेन आमकां नवें बळ आनी नवो बरवासो घेवंक आयत्या मनान शिताबेन आनी बावाडतान वांटो घेवया. मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या आयतारा देवाचें उतर आमकां जेजू सोरशीं वचूंक जेजू आमकां दिता तें जिवें उदक घेवन आमच्या जिवितान पातकाक पयस रावून जेजूक चिटकून आसूंक आयचो सेवादोर आमकां उलो करता. आनी कांयच आमी सगळे हे मिसाचे भेटेन वांटो घेता ह्याच मनान आयल्यात. जेजू आमकां दिता तें जिवें उदक, जेजू आमकां दिता ती कृपा घेवन अदीक आनी अदीक देवाक आमी लागीं सरू. तर जेजू सोरशी आमी सदांच वचून जेजूक आमी लागीं आसूं आनी तो आमकां दिता ती संस्कारांतल्यान कृपा जिवें उदक घेवन देवाक आमी लागीं आसूंक देवाची कृपा हे मिसाचे भेटेन मागता आसतना जायते फावटी आमी चुकल्यात. जेजू सोरशी वेचे बदलेक कोडी आमी ह्या त्या सुवातांचेर ह्या त्या मनशा सोरशी गेल्यात आनी हे भाशेन जायते फावटी आमी देवाक अपमान केला. देवाची काकलूट आनी बोगसणे मागून प्राचिताचे रितीन वांटो घेवया. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमकां अशें म्हणटा, सगलीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात तीं म्हजेशीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. आमी आमच्या बारा खाल आसतना हो जेजूचो ताळो आयकूंक घडयेक फाटीं उरल्या. जेजूशी येवचे सुवातेर आमी आमच्या आनी आमचे लागीं आसलेल्या वस्तूंचेर गिरेस्तकायेचेर आनी मनशांचेर पातयल्या.
खरें समाधान आनी बळ जेजू कडल्यान येता हें आमी विसरल्या. जेजूचेर पातयेवन जिविताची वाट चलचे सुवातेर घडयेक बाराखाल आसतना आमी गुणगुणल्या, निराशी जाल्या, जेजूक दुबावल्या. अशें आमचे अस्कोतायेंत आनी पातकाच्या बारा खाल आमी चेपल्या. आमकां बोगोस सायबा. सर्व पोतवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एक घडी बरोकीच रावन आमच्यो खासगी गरजो मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आयची मिसाची भेट आमी जॉयस सिक्वेरा आनी तिच्या कुटुंबाच्या इतिहासा पासत देवाक भेटयता. देवान तिका आनी तेच भाशेन तिच्या कुटुंबाक बरे भलायकेन सांबाळून बरी भलायकी दिवन आमची मागणी ह्या मिसाचे भेटेन देवाक आमी उबारुया. तेच भाशेन आयज पियेदाद पेरेरा आमचो भाव आपलो वाडदीस समारंभता ताचेय पासत ताचे कुटुंबा पासत ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. देवा पातक्यांच्या दोयाळ बाबा, सगळ्या काळजांचो तूं ताव घेताय आनी आमचें पातकी जिवीत तुज्या भोव पवित्र दोळ्या मुखार सदां उक्तें आसा. तरी तुजेंच सासणाचें जिवीत आमकां दिवन पातक्यांचे सोदीक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या पातकांची आमकां खरी वळख दी. तुज्या बोगसोण्याची आनी सासणीक जिविताची आमच्या काळजांक तान दी आनी तूंच ती तान बागोय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी तानेच्यान वळवल्यांनी लोक मोइसेसाचेर आड उलयत आसलो. तांणी म्हणलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली? आमच्या भुरग्यांक आनी गोरवां बरोबर आमी ताणेन मोर्चाक मोइसेसान सर्वेस्पराक उलो मारून म्हणलें, ह्या लोकांक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतलीं. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें,
इस्रायलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोय तो दांडो हातांत धरून वच. थंय होरेबाक पावतोच हांव तुमचे मुखार खोडपार आसतलो. खोडपाचेर मार आनी तांतले लोकांक पियोचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायलाच्या जाणट्याच्या दोल्या मुखार मोइसेसान तशें केलें. ह्या जाग्याक मसाहा आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायलाचीं भुरगीं थंय गुणगुणलेलीं आनी तांणी सर्वेस्पराची परिक्षा केल्ली अशें म्हणून. सर्वेस्पर आमचे वाटेन आसा की ना? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सगळीं म्हणया, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. सरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेलयो. जबाब, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान धरूंक सगळीं आयतीं रावया. जबाब, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. मेरिबाक आनी अरोन्यांक मसाहाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, आज तरी ताचो तालो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारून करूं नाकात. दुसरें वाचप. बावगेवून पावलून रोमकारान बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडला देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव ते कृपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावोवंक आमकां फावो जाला आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बोरवांचो धरून आमी मुरगोडटा. बोरवांचो आमकां फुटोयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सोकोत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेल पावतोच कोट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका बरे मनशा पासत कोण एका वेळार मरुनीक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच मोल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोम्या, तूं खरोच संवसाराचो तारक, म्हाका आनी ताण लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवावां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेजू सिकार नांवाच्या सामारियेच्या एका नोकरांत पावलो. जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या वाटा लागींच हो नोगोर आसलो. जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून तोकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार दोनपार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें पिवंक दी. ताचे सीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोगरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना. जेजून तिका परतीपाळ केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गोमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या बापा जाकोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, पूण आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हणलें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशें म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें, वच, तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हणलें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें, कित्याक तुका 5 दादले आसले आनी तुजे सांगाता आतां आसा तोवूय तुजो घोव न्हय. हें हांवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक बसलो, पूण तुमी ताका जेरुसलेमांतूच बसूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुसलेमांत जावं बापाक बसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखनात ताका बसतात आनी आमी जाल्यार वळखतांव ताका बसतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतल्यान येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरो बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलोच बसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान बसूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियस म्हणजे अभिशेक वो देवान मागलोलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगलें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो तुजे कडेन उलयता तो. तेच वेळार ताचे सीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण तांकां अजाप दिसलें. पूण तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेंच विचारलें ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंयच सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली, हांवें केलां तितलेंय कोण एकल्यान म्हाका सांगलां. येयात आनी ताका पळयात, होच अभिशेक जायत गाय. तो लोक नोगरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतलें म्हणसर सीस ताचे कडेन मागताले, गुरुजी, जेवुया. पूण ताणें तांकां म्हणलें, म्हाका जें जेवण काण आसा ताची तुमकां वळख ना. देखून सीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवण हाडून दिलां गाय? जेजून तांकां म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची कुशी करूंक आनी ताचें काम शांती पावोवंक हेंच म्हजें जेवण काण. 4 म्हयन्या उपरांत नवणी अशें तुमचें मोदें म्हणणें आसा न्हय? हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दोळे उखलून पळयात. शेतां जालीं धवीं, लुंवचीं जालीं,
लुंवता तो आपली मजुरी घेता आनी सासणाच्या जिविताक पीक एकठांय करता आनी अशें वोंपी आनी लोंवपी बरोबर संतोसता. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वोंपता दुसरो लुंवता. जे शेताचे कोस तुमी काडूंक नात त्या शेतान तुमकां हांवें लुवंक धाडल्यात. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्यात आनी तांच्या कोश्टांच्या फळान तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां. अशी ते बायलेन गोवाय दिली देखून त्या नोकरांतल्या पुष्कळ सामारेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, बगोर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोत मानता आनी तो खरोच संवसाराचो तारक म्हूण आमकां कळून आयला. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोकळ भावा भयण्यानो, जायते फावटी आमी रेल्वेन प्रवेश केला जाय आनी रेल्वे स्टेशनाचेर जायते मनीस वेगवेगळ्यो वस्तू विकतात, खावपाच्यो हेर वस्तू. आनी तशेंच जायते फावटी भुरगीं थंयसर वस्तू विकतात. आनी एक फावटी एका रेल्वे स्टेशनार पळय एकटो ल्हान सुकुल्लो भुरगो उदक विकतालो, सादें उदक. आनीक उदक विकतालो तेन्ना जेन्ना थंयसर त्या स्टेशनार एक ट्रेन पावता, ते ट्रेनी वयलो देंवन एकटो मनीस ह्या भुरग्या लागीं वेता उदक घेवंक. आनी तो उदक ताचे लागीं मागता आनी पयशे विचारता. आनी जेन्ना ह्या सुकुल्ल्या भुरग्यान एक ग्लासाचे उदकाचे पयशे ताका सांगले तेन्ना हो मनीस ताचे लागीं बागेन करूंक लागलो. मोलावणी आमी जाणाव बागेनी करूंक लागलो, म्हणजे उणें कर पयशे. आनी जेन्ना तो बागेन करूंक लागलो तेन्ना हो सुकुल्लो भुरगो हूंय ताचे सरशिल्लो कोडसरून गेलो आनी दुसरे कडेन दुसऱ्या ह्या ट्रेनीच्या दोब्याशी गेलो आनी थंयसर विकूंक लागलो, उदक विकूंक लागलो. आनी तो मनीस खंय ताका राग आयलो. आपूण उदक घेवंक गेलो, म्हाका दिनासतना दुसऱ्या सोरशी गेलो, ताका राग आयलो. नेसपासो तो भुरग्या सोरशी गेलो आनी म्हणूंक लागलो, हांवें तुजे लागीं उदक मागलोलें पूण म्हाका कित्याक दिवंक ना. आनी तेन्ना सुकुल्ल्या भुरग्यान ताका सांगलें खंय, तूं उदक मागूंक म्हजे सोरशी आयिल्लो. तुका तर खोऱ्यांनीच तान लागलोली आनी तुका तर खोऱ्यांनीच उदक जाय आसलोलें जाल्यार तूं बागेन मोलावणी करचो नासलो. पूण तूं तें उदक घेवन कितलेच पयशे जावं तूं तें घेतलो आसलो. भाऊ भयण्यानो, ल्हान घडणीपणायस आमच्या जिवितांत आनी भोव करून आयचें देवाचें उतर समजूंक आमकां जायते आदाराचें जाता. आयज देवाच्या उतरांत आमकां ही उदकाची पयलें वाचप आनी भोव करून शुभ वर्तमानांत आमकां उदकाची खबर मेळ्ळी. आनी जितलें भावा भयण्यानो, जितले फावटी आमी पवित्र पुस्तकांत उदकाची खबर आयकता तेन्ना उदकाक नव्या जिविताक सोर केल्ले आमी पळयता. तेच भाशेन भाव भयण्यानो, उदक जावन आसा देवाचे कुरपेक, वो देवाचे कुरपेक उदकाक सोर केल्ले ते आमी पळयता. आनी हेच पासून आयज जेजू आमकां जेन्ना शुभ वर्तमानांत जेजू आनी हे सामारेकार बायले लागीं ही भासाभास जाता तेन्ना उदकाची खबर जेजू सांगता तेन्ना जेजू इतलें सांगूंक सोदता, हांव जिविताचें उदक, हांव तुमकां जिवें उदक दिवंक आयलां. आनी कितें काय भाव भयण्यानो हें जिवें उदक? हें जिवें उदक जावन आसा आमकां मेळटा ती संस्कारांतल्यान मेळटा ती जेजूची कृपा. जेजून आमकां हे आत्मीक भांडार संस्कार घडोवन दवरल्यात. 7 संस्कार आनी तांचे हे सगळे संस्कार गरजेचे पूण चड म्हत्वाचे मिसाची भेट, संतानाचो संस्कार. आनी ह्या संस्कारांतल्यान भावा भयण्यानो जेजू आमकां हें जिवें उदक,
आपली कुरपा घोसघोशीत कुरपा आमकां फावो करता. आनी हेच पासून भाव भयणानो आमी आमकां विचारूंक जाय, जेजू आमकां दिता तें जिवें उदक, जेजू आमकां दिता ती कुरपा आमी घेवंक तान येता काय? खऱ्यांनीच जेजूची कुरपा, जेजूचें जिवें उदक घेवंक आमकां तान लागल्या काय? आयज फुडें आमचें जिवीत ह्या मनशा भाशेन जो ट्रेनी वयलो देंवलो त्या मनशा भाशेन जाला. आमी फुडें आमच्या जिवितान भागेन करता, वो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान एक्सक्युजीस दिता. आमकां तर खऱ्यांनीच तान लागलोली जाल्यार जेजू आमकां दिता ती कुरपेची आमी ओदीक आनी ओदीक ह्या जेजून आमकां दवरल्या त्या संस्काराच्या मोगान वाडटलीं आसलीं. पूण आमी पळयता भाव भयणानो आमच्या जिवितान बाकीनी आयज आसूं वो आयतार आसूं कुमसार जावंक आमकां कितल्यो संद्यो मेळटात. प्राचीत काळांत आमकां संदी न्हूच फकत प्राचीत काळांत ह्यारूय दिसांनी आमी हे संदानाचो संस्कार घेवंक कितल्यो संदी आमकां मेळटात. मिसाच्यो पिठे दिवंक कितल्यो संदी आमकां मेळटात. पूण जायते फावटी भाव भयणानो आमी ह्यो संदीचो बरो उपयोग करिना. जेजू आमकां दिता तें जिवें उदक आमी घेवंक सोदिना. आसूं बागेनी आनी हेच पासून जेजू आयज आमकां हो संदेश दिता, हांव दिता तें जिवें उदक तुम घेवंक तान येवंक गरज. आनी जो कोण भावा भयणानो जेजू दिता तें जिवें उदक घेता तो सदांच जेजूक लागीं आसता, पातकाक पयस रावता. आनी कित्या पासून भाव भयणानो आमकां तान जेजूचे जिव्या उदकाची, जेजू आमकां दिता ती संस्काराची कुरपेची तान आमकां लागोना काय? जायते कारणां आसूं. आयचे देवाचें उतर एक कारणां सांगता. पयले वाचपान भाव भयणानो आमी पळयता इस्रायल पोरसां देवाचेर गुणगुणटा. देवान इस्रायल पोरचे सोबे जायतें केल्लें. तांकां इजिप्त देशांतली सुटयलोली, गुलामपणांतली सुटका दिल्ली. पूण जेजूच्या देवाचेर गुणगुणटात. देवान आमकां हांगा हाडल्यात मारूंक हाडल्यात, आमकां जेवण ना पिवंक ना. देव आपणाची गरज पुर्ती करतलो हो खोल विस्वास देवाचेर आसूं ती विसरली. आनी हेय कारणाक लागून भाव भयणानो आमच्या जिवितांत जायते फावटी ही आमकां जेजू दिता ती जिव्या उदकाची तान लागोना. कित्याक जायते फावटी आमच्या भावार्थांत आमी उणी, देवाचेर आमचो विस्वास उणो. फुडें आमी जायते फावटी ह्या इस्रायल पोरचे भाशेन धोरण जाला. देवान आमकां कितें बरें केलां. जायते फावटी आमी म्हणटा देव पळय आसा. जायते फावटी आमी गुणगुणटा देवाचेर. आनी हेच पासून भाव भयणानो आमकां ही खरी तान जेजू दिता ती उदकाची तान आमकां लागोना. कित्याक आमी भावार्थान जायते फावटी आमी भावार्थान वचकोत. आनी हेच पासून भाव भयणानो जो कोण ओदीक आनी ओदीक भावार्थान जियेता तो ओदीक आनी ओदीक जेजूची कुरपा, जेजू दिता तें जिवें उदक घेवंक प्रयत्न करता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेजू आनी सामारिकारा मदें हो जालोलो, सामारिकार ओस्तोरे मदें जालोलो ह्यो भासाभास. आनी पयलीं आमी पळयता भासाभास जाता तेन्ना जेजू आनी सामारिकार बायले ओस्तोरी लागीं भासाभास जाता तेन्ना जेजू उदकाची खबर सांगता, म्हाका पिवंक दी. आनी सामारिकार बायलेक दिसता की जेजू खऱ्यांनीच हें उदक जें बांयत आसा तें उदक मागता. पूण खरें म्हणल्यार जेजू त्या उदकाची खबर करिनासलो. जेजू खबर करतालो ती सासणीक जिविताच्या उदकाची, जें पयलें बायलेक सोजमोंक ना, सामारिकार बायलेक समजूंक ना. आनी हेच पासून तिका दिसता जेजू उलयता तें जावन आसा उदक हें बांयत आसा तें आमी सदांच पियेता तें. पूण आमी पळयता भाव भयणानो उपरांत जेजू भासाभास केल्या उपरांत ही बायल ओळखून घेता की जेजू ह्या उदकाची, संवसारी उदकाची खबर करिना. पूण जेजू खबर करता ती जावन आसा सासणीक उदकाची खबर. भाव भयणानो आमचे जिवितांत जायते फावटी आमचें मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा.
जे मेरेन भावा भयण्यानो आमचें मन आमी फकत संवसारी वस्तूचेरूच दवरलेलें आसा जाल्यार जेजू दिता ते सासणीक जिविताची आमकां ताण लागची ना. हे पासून भाव भयण्यानो आमी आमचें मन आमचे काळीज ह्या संवसारान जियेता आसतना स्वर्गीच्या वस्तूंचेर दवरची चड गरज. जो मनीस आपलें जिवीत स्वर्गीच्या वस्तूंचेर दवरता ताका स्वतांच जेजू दिता त्या जिव्या उदकाची सासणीक उदकाची ताण लागता. ते बायले लागीं भासाभास केल्या उपरांत जेजू दिलोली कृपा ही बायलेक फावो जाता आनी तिचें जिवीत आख्खेंच बदलता. ही बायल जावन आसा पातकी वस्तोरी सामारिका. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा कसलें तिचें पातो आनी जेजू तिच्या पातकाची वळख तिका दिता. जेन्ना जेजू तिका म्हणटा तुज्या घोवाक आपय, ती म्हणटा आपणाक घोव ना आनी जेजू तिका सारकें सांगता तुका 5 दादले आसा. म्हणटच ती विस्वाशी न्हय आसली आनी हेच पासून जेजू तिचें पातकी जिवीत ताच्या जिवितांत तिच्या मुखार हाडटा आनी जिवी उदक तिका फावो करता, सासणीक उदक, आनी तिचें जिवीत आख्खेंच बदलता. जो मनीस जेजू दिता ती कृपा घेता ताचें जिवीत बदलता आनी हेंच भाव भयण्यानो ह्या प्राचीत काळांत आमकां जण एकल्याक उलो. जेजूची कृपा घेवंक, जेजूक लागीं आसूंक, पातकी जिविताक पयस करूंक आनी हे भाशेन देवाक आमी लागीं आसूं. तर आयज भाव भयण्यानो हेंच आमी जेजू जावन आसा जिव्या उदक. जेजू आमकां सगल्यांक संस्कारांतल्यान जिव्या उदकाची कृपा फावो करता. ती आमी नियाळटा आसतना सदांच जेजूक आमी आशेवंक, जेजूक आमी ताणेवंक, कित्याक जेजूक आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता, येयात म्हजे चडशीं येयात, हांव तुमकां संतोश, हांव तुका समाधान करतलो. भाव भयण्यानो जेजू दिता तें जिव्या उदक आमी सदांच भोव करून संस्कारांतल्यान, मिसाचे पेटेंतल्यान, संदानाच्या संस्कारांतल्यान, हेर संस्कारांतल्यान आमी घेवन आनी भाशेन आमचें पातकी जिवीत पयस करून अदीक आनी अदीक जेजूक आमी लागीं आसूं. त्याच देवाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेन जण एकल्याक आमकां मागुया. सगळे उबी रावया. देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाच्या उतरांतल्यान संदेश घेतला. ह्या वेळार त्याच देवाचेर आमचो भावार्थ सभे माजार परगटून सगळीं आमी म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोड पदवेदार बाबा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवे सांबावलो, आंकवार मारेताय सनमलो, पोंस पिलाताका ताणें खोत सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेलेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, सरकार चडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्यार बसलाय, तो येता आनी जिव्यान मेलेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचें मोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थान, विस्वासान ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. चलून चलून थकलेलो देखून बांयच्या खांदार बसलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तोरेच्या बाराखाल थकलेले पोरजेक बापाचे काकलुतीचे समाधान दिवंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया.
सोमी तूं खरोच संवसाराचो तारूक आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळी पदवी आनी दोनीपण देवा कडल्यान येता म्हूण वळखून घेवंक आपल्या पोरजे खातीर बरे ते निर्णय आनी बरें तेच करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. कोरोजमाचो काळ आमकां खरे जिविताचें उदक दिता आनी आमचें जिवीत बदलता. दर दिसा आमी जिविताचें उदक मुळगे पवित्र आत्म्याक आद्यंक आनी आमचे जिविताचे नवसरणी करूंक बापा लागीं आमचे पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. सुर्गीच्या बाबा, विस्वासान आमच्यो गोरसो तुजे मुखार आमी उबारल्या आनीकूय आमच्या काळजांत मोनान जायते आवंडे जायती मागणी आसा ती सगळी तुका दावी तिवूय बाबा आमी तुका उबारता जें कितें गरज ती आमकां सदांच फावो कर आनी दर दिसाक तुज्या पुताक आमी आशेवूं तुजो पूत आमकां दिता ती कृपा देवीक कृपा जिवें उदक आमी सदांच तानेवंक आमकां सगल्यांक तुज्या देण्यांनी बोर ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. C38. Good
म्हज्या भावा भयण्यांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आडवा सर्वेस्वर मानून घेवया. कोणवळ्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं सामारिकान बायलेक तुजे मोगाळ दोयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजेशी ओडून घेतलें. तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दोयाळाय ओळखूंक आमकां फावो कर आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजेशी ओडून घे. ह्या आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवीन. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे असो. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सामारिकान बायले लागीं आपणाक पिवंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून भावार्थ उपजयलो आनी तिच्या भावार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान भागोवंक तिच्या काळजान ताणें देवाच्या मोगाचो उसो पेटयलो. देखून आमी तुका दिनवासता आनी देवदूतां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. बाबा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो कूट परगोटुया. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कावल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. किरीत भाशेन आमी मागता जॉयस सिक्वेरा आनी तिच्या कुटुंबा पासून तिच्या कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादान मोयपासान सांबाळ. तेच भाशेन आपलो वाडदीस समारंभतलो पियेदाद पेरेरा ताचे पासून ताचे कुटुंबा पासून आमी मागता. अशी आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन चुजे बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत वयतार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षी दिता तशी आमची पातकां माफ आनी आमकां काळीक पडूंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Amen.
ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका लायक. D23. I'm so
प्रार्थूया. सर्वेस्परा जिविताच्या बाबा, जेजून आमकां बसायलां तें सासणाच्या जिविताचें उदक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानांत आमचे भितर फुटलोली तुज्या दिव्या जिविताची जोर ह्या बलिदानांत परतून परतून वांटो घेतिल्ले वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत दीत व्हांवूं या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. मातशें बसूया. सुमानाची कार्यावळ आज प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. मिसाची मांडावळ केल्या फातिमा सायबीचो समुदाय तांकां आमचो दिनवास आनी खेरीत भाशेन जेन्ना ताणें नव्या नव्या वांगड्यांक वांटो दिला हे मिसाच्या समारंभेन तांकां आमची शाबासकी. सांजे मीस इंग्लिजीन 5 वाजता. फाल्यां सोमार 13 तारीख मीस सकाळीं 7:30 वाजता. मंगळार आदीस 14 सकाळीं इगर्जेन मीस ना, सांजे मीस 5:30. 15 बुधवार आगुस्तीन फेर्नांदीस हाचे खातीर मरणाचे म्हयन्याचे मीस आनी फोंडाची मागणी सकाळीं 7:30. 16 ब्रेस्तार मिंगेल वेल्यो
हाचे खातीर मोन्नाच्या दुसऱ्या वर्साचे मीस मिंगाल वेल जावन आसा आमचो सिओर आंतोन वेल हाचो भाव जो परदेसान भायर पडला. 17 शुक्रार इगोर्जेन सकाळीं मीस ना, सांजे मीस 5:30 खुर्साची वाट आनी उपरांत मीस. 18 सोनवार सकाळीं मीस 7:30 वरांचेर आनी साल्व. 19 प्राचीत काळाचो चवथो आयतार सकाळीं मीस 7:30 माणावळ करूंक नेसेसिदाद साहेबीचो समुदाय आनी सांजे इंग्लेजीन मीस 5 वाजता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जेन्ना आमचो सांतूश पास जाल्लो 15,900 रुपया. आमी फादर एल्विस डायसाकूय देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आयज येवन आमच्या मदें येवन मीस पेटयलें आनी देवाचें उतर परगटलें. एक कळवणी आसा. सेंट एंटनीज प्रेयर हावस सांत आंतोनीच्या मागण्यांचें घर आसा तांच्या वांगड्यांक एक कळवणी. टू ऑल मेंबर्स ऑफ सेंट एंटनीज प्रेयर हावस, जनरल बॉडी मीटिंग. द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ सेंट एंटनी प्रेयर हावस विल बी हेल्ड on Sunday, 19th March 2023 at 10 a.m. Following will be the agenda: to discuss the budget for the year 2023-24, to discuss the work carried out during 2021-22, to discuss the work carried out during 2022-23, and any other related matter. Soglyang Magla, all members are requested to kindly make it convenient to attend the meeting at the prayer house Tuan. उभी राहूया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोड पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. F15.
एक सुत्राय बुधवारा दीस सांजे 6 वरांचेर तोदुबे कपेलान मीस आसतलें. तशेंच आतां आमच्या पॅरीस सेंटरान कम्युनिटी मार्केट आहा थंय स्नॅक्स आनी कितें पिकल विक्रेक आसा ते तुमी थंय घेवचें.